तुम्ही म्हाका कंटिन्युअसली 2 दीस ह्या विशयाचेर विचारत आसले म्हणून हांवेंनूय थोड्योश्यो तांच्यो पुराय बातम्यो आनी व्हिडियोज हे हांवें मुद्दामून पळयले. एखादी रिजनल प्रॉपर्टी ग्रो जाता आसतना स्थानिकांनी बी एट्रॅक्शन आसता आनी त्याच पद्दतीन आरजी म्हाका दिसता 2016तल्यान तरी एक मुवमेंट म्हणून सुरू जालो. 2021 रिजनल पार्टी म्हणून जाली आनी तिका फुटबॉल हो तेचें चिन्ह मेळ्ळें. नो डावट कोणी विचार करूंक नाशिल्लो की इन द फर्स्ट इलेक्शन दे विल गेट द 10% ऑफ द वोट शेअर इन ए असेंब्ली इलेक्शन. जरी तांचो एकूच आमदार निवडून आयलो बट तांचो वोट शेअर हो बीग आशिल्लो. ज्या पद्दतीची लिडरशिप्स म्हणजे मनोज परब आणि ताच्या बरोबरची एंटायर टीम ही ज्या पद्दतीन तांच्यांनी ग्राउंड वर्क केलें, हार्ड वर्क केलें, नो डावट आय एप्रिसिएट. कारण शेवटी पार्टी उबी करप आनी अक्रॉस द गोवा आनी अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स हे खूब कश्ट आसता. कारण आय एम बिलोंग्स टू द नॅशनल पार्टी. हांवें सिन्स फ्रॉम द आय एम द सेकंड जनरेशन इन माय पार्टी म्हणटा तसो हांवेंनूय कश्ट केला ना न्ही. आय एम वर्किंग इन माय पार्टी सिन्स फ्रॉम द 1996. ओके बट हांव ताचे कश्ट एप्रिसिएट करता खरोखरूच, इन्क्लुडींग द विरेश बोरकर. हीज परफॉर्मन्स इज ऑल्सो एप्रिसिएटेड. बट तांच्यांनीच त्या मिडियाचेर उलयलें एखाद्या धर्माच्या विरोधात त्या धर्मांतल्या देवतांचेर खंय सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माचेर काही लोक कमेंट्स करतात, काही लोक ब्लेम करतात. हे योग्य न्ही. हे तांच्यांनीच म्हटलां. परत म्हणटा तुमी हांवें म्हटलां ना. हांवें जेन्ना सोशल मिडिया आनी प्रेस मिडिया पळयल्यो आनी अशें जर आसत जाल्यार तें योग्य न्ही. खंयचीय पार्टी ही धर्म आनी जात हेज्या आदाराचेर चलूंक शकना. म्हणून ज्या पद्दतीन काल म्हणजे मनोज परब एक्चुली हू इज अ स्ट्रॉंग लीडर ऑफ द आरजी पार्टी आनी ज्या पद्दतीन ढसा रडलो हांव नकळो तेंचें इंटरनल कितें जालां तें. पण तांच्यांनी जें भायर म्हटलां की आमकां वायट दिसलें आमच्या देवांचेर अशा पद्दतीन हें करप हें आमकां वायट दिसलें हें तेंच्यांनीच म्हटलां. जर कोणाच्यो भावना दुखून जर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांनी विचार करचो पडटलो. अशा पद्दतीन जर भावना दुखोवन जर आसत जाल्यार कितले पर्यंत ही युनायटेड फुडें चलतलें हें म्हाकाय खबर ना. म्हणून फक्त आत्ताच्या घडीक तरी म्हाका खबर ना की कितें जातलें तेंचें तें. बट एनी हांव दे आर इन द अपोजिशन. म्हजें सातत्यान तांकां म्हणणें आहा की एखादे रिजनल पार्टी खातीर आसपूय ती बरी गजाल आसता आनी माय बेस्ट विशीस तांचे पार्टी खातीर हांव इतकेंच म्हणटलो. बट अशा पद्दतीन म्हणजे ज्या पद्दतीन इंटरनल रीच जावन आनी एखाद्या धर्माच्या आदाराचेर जर अशें जाता आसत जाल्यार तें गोंया खातीर योग्य न्ही. गोंया खातीर घातक आसा. इतकेंच हांव म्हणटा.